दिवसाच्या लाखेरे वाठारात रस्त्यार फोंडकुलांचो प्रश्न निर्माण जाला। या फोंडकुलाक लागून वाहन चालक आणि चलत यो वच करप्याक वायट अनुभव मेळटा। सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान समस्या वाडिल्ली आसा। या फोंडकुलाक लागून जीव घेवपी अपघात घडपाक शकता असो भंय लोक उक्तायतात। खड्डो इतलो डेंजरस जावन आसा की जे 4 व्हीलर गाडयो येतात किंवा कंटेनर जे येतात किंवा ते त्या खड्ड्याक लागून हांगा भायर घालतात आणि आमी सकाळच्या टायमार आमच्या भुरग्यांक घेवन स्कुलाक जेन्ना वयता त्या टायमार हांगा सारके डेंजरस जावन पडला। हांगाच पडला खड्डो, सगळ्याक पडल्यात। हांगा ते आतां बायपासाक आमचे बिचोलच्यान आमी येतात थंयच्यान पासून ते नेसले पर्यंत अशी परिस्थिती जावन आसा। तेन्ना तुमकां हांव एक सांगूंक करता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें जे आसा तुमचे जे काम जे आसा ते आतां आमी हो एक खड्डो वयच्या पयलीं हे करून वयतले। पण हांव एक सांगूंक सोदता, आमचे PWD खात्यान हांव रोडसान गेल्या फावट एकदां गेलो। सोनारबाट म्हणून आमकां 2-3 लादयांची गरज आसली। 3 दिसाच्या जाग्यार हांव 4 दिसांनी परतून गेलो। परतून गेल्या उपरांत म्हाका सांगलें ना अजून लादयो मागीर पळोवया। तेंचे असिस्टंट आसा तेंच्यानी सांगलें की तूं ते व्हर आनी घाल म्हणून। हांवें विचारलें की म्हाजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हरून घालपाचें काय म्हणून हांवें विचारलें। साहेबाक सांगलें हांवें अशें साहेब तर म्हणलें म्हाका म्हणलें सांगलें की ते तूं व्हरून घाल म्हणून। हांवें साहेबाक विचारलें की ती लेबर गाडी जे कितें जाय ते सगळो खर्च हांवें करपाचो काय म्हणून विचारलें। तितल्यान ना म्हणपाक लागले तूं खूब गडबडी करता मरे, आमचे कडेन म्हणपाक लागले लादयो ना हे ना। आनी तेंच्यांनी अशें सुद्दां म्हाका सांगलें की अशी गडबडी करशीत जाल्यार तुजी कामां जावची ना म्हणून। तर म्हाका अशें दिसता की तेंच्या फुड्यान वचपाचें मान सकयल घालून साहेब 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 करून तेन्नाच आमची कामां जातली। आतां आमकां असो प्रश्न पडला की हे जे अशी परिस्थिती आसा ती जर तुमकां सांगपाक गेले की तुमचे फुड्यान येवपाचें की ना हो आमकां प्रश्न पडलेलो आसा। हे जे कंटेनर येतात वयतात हे 20 सुद्दां एका टायमार लायनीन लायिल्ले आसतात, हेंचेर कोणूच कारवाई करिना। पुलीस हे ते सगळे तैनात केल्ले आसता ड्युटेक लागून। तर हांव म्हणटा साहेब हे ते सगळे ते ड्युटेक बाबा सारके आसात की ना ते पळोवपाक पेट्रोलिंगान भोंवतात। ते जर साहेब पुलीस साहेब जर इन्स्पेक्टर हे ते साहेब जर सगळे ते करपाक शकता जाल्यार हे जे आता PWD खातें आसा तेंची कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की बाबा कितें खंय जाला ते तुमकां फावना जाल्यार तुमचे कोण तरी असिस्टंट आसा तो तेंकां धाडूंक शकता तुमी की कितें खंय जाला जाल्यार पळय तर हेजेर तुमचो कांयच लक्ष ना। की आम्ही असा हांगासर लाखेऱ्या जो रोड बिचोलच्यान लाखेऱ्यान फुडें माविंच्या गाडपे वयता त्या रोडाक ह्यो टर्न आसा। त्या टर्नाचेर एक व्हडलो एक असो खड्डो पडलेलो आसा आनी तो खड्डो अशा जाग्यार पडला की ते हांगा शार्प टर्न आसा। हांगा जाता कितें जेन्ना कोणी गाडयेकार बिचोलच्यान लाखेरे हे सायडीन येता जेन्ना तो होणको चुकोवपा खातीर गाडी मदीं हाडटा आनी मदीं हाडल्या कारणान जी फुडल्यान गाडी येता जी लाखेऱ्या टू बिचोले वयता ती गाडी एकदम क्लोज पावता। म्हण हांगासर एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता आसा आनी आमी हांगा डेली ट्रॅवल करपी आमी हांगासर आमच्या भुरग्यांक घेवन वयपी तेन्ना आमकां हांगासर बारीक अनुभव येयल्लो आसा की आमी बारीक बारीक एक्सिडंट चुकतात जाता असो आमी एक्सिडंट आमकां चुकलेलो आसा। ताका लागून हांव संबंधीत जे खाते आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर बेगींतल्या बेगीन लक्ष दिवन हे खड्डो तशेंच फुडें सुद्दां सायडीन सगळे जे खड्डे पडलेले आहात ते बेगींतल्या बेगीन बुजोवन हांगासर कितें तरी फुडें अनर्थ जावच्या पयलीं हेजेर योग्य ती कारवाई करची अशी मागता।